फुटपाथेर पार्क करता. फुटपाथ जी हा ती लोकांक चलपा खातीर जाणट्या लोकांक चलपा खातीर फुटपाथ आसता. काल एक इन्सिडंट जालो की एक जाणटो त्या सायडीन चलत वयतालो, एकटो गाडीवालो आयलो, सायडीन एक भुरगो ताणें ताका ओडून घेतलो, नाजाल्यार तो आपल्या जातलो. कित्याक म्हाका दिसता कित्याक तेजेर दिसना वयल्यान ताका तेणी ट्रेड लायसन घेतला, तेणी फक्त 3 म्हयन्याचें ट्रेड लायसन घेतलें, ट्रेड लायसन रिन्यू केला ना, कांयच ना तेजेर. पूण अजून ताका नोटीस कित्याक वचना? कितें आंदोलन जाता म्हळ्यार वाट पळयता माझ्या नोटीसा अजून येऊना, माझ्या नोटीसा अजून येऊना. प्रॉब्लेम टू माय नोटीस आय विल मेक शुअर नेक्स्ट वीक ताका फायल करून नोटीस करता. तर ताका ट्रेड लायसन ना तेजेर कांयच ना तेजेर. ना शिव ताजेर आमी एक कमिटी काडली अंडर चेअरमॅन ऑफ दादा आणि सगळे कामदार हे आशिल्ले आणि दादा तेजेर डिटेल मागिल्ले आपल्या शिव तुमकां एक सांगता जेन्ना त्यानंतर काढलेलं आम्ही किती सांगले कमिटी कितें पळयता ताका नाही ते पळोवपाक म्हणजे आमी कशें आसा तेजें इन्स्पेक्शन करपाक. पण इन्स्पेक्शन करपाक जाल्यार कितें जाता ची वचोन पयलीं ऑर्डर करपाक जाय आमी आनी येयी अलॉंग विथ इन्स्पेक्टर आनी सुपरवायझर ते आमकां वचपाक. आमी पयलीं कमिटी फॉर्म केन्ना आमची मिटींग जावपाक जाय. आमची मिटींग जावन आमी तो पयलीं प्लॅन कितें आसा तो आमी जाणून घेवपाक जाय रावण्याचेर लागल्यार ताका खंय पार्किंग आसा कितें तें पयलीं आमी आमचो जावन जाय. आमी तो रिपोर्ट सीओक सबमीट करपाक जाय आशिल्लो किंवा कावन्सिलर सबमीट करपाक जाय आशिल्लो आणि तो सीओ त्या टायमार ताका नोटीस करपाक जाय कोणाक ताका ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कितें एज पर द प्लॅन तुजें हांगचो प्लॅन हें आसा पार्किंग आसा एज पर न्ही ऑक्युपन्सी दिले नंतर तुम्ही टायमार तुमी पार्किंग खंय दाखयल्या हांगा दाखयल्या हे दाखयल्या हें चॅक कशें जाता आमकां तेजें क्रॉस व्हेरिफिकेशन ताका पयलीं दिवपाक जाय. कोणाक बिल्डराक जो कोण शॉप ओनर पळय प्रिमायसीस ओनर आसा ताका पयलीं दिवपाक जाय कितें म्हणून की बाबा तूं कितें दाखय खंय आहा तें हे पार्किंग तुजें खंय खंय आहा तें. पूण ताका नोटीस वचपाक जाय की अलॉंग विथ ताचो इंजिनियर आसपाक जाय तूं जें आमी ऑब्जर्वेशन काडटा कितें आमचें एमी तें ताका थंय विचारपाक ताचो रिप्लाय दिवपाक इंजिनियर जाय. पूण हो एक फॉर्मेलिटीज कांय जालें ना कितें तो प्लॅन वचून मागीर जाली कावन्सील मिटींग की सगळ्यांक मेंबर करचे म्हणून ना हांव वकील रावलो सगळ्यांक मेंबर करता सगळ्यांनी करचें न्ही तें. पूण ते मिटींगेक सगळ्यांक मेंबर करचे पूण कोणाक जे लिडर्स पावल्यार करचे म्हणून ना 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 सगळ्यांक हाजीर कावन्सील मिटिंगेक आमचे इश्यू आशिल्ले जे पालिका बाजार आसा ते आमी न्यू मार्केटान तांकां रिहेबिलिट करतले. तेन्ना ते लीज वेंडर जे आसा 34 लीज वेंडर आशिल्ले तांकां रिहेबिलिट करपाक ते एक डिस्कशन आशिल्लें तेन्ना तें एक जालें. आनी मागीर हे आमचे सायन बोर्डाचे टॅक्सीस वाडोवपाचे ते बीन आमचे अदर कम्पेर्ड टू अदर म्युन्सिपालिटीज आमचे खूब कमी आशिल्ले. वाळपय 500 रुपया, म्हापसा 400, मारगांव 1080, मार्मागोव गोवा 300 आनी आमचे सगळ्यान कमी आशिल्ले 180 रुपीज पर इयर फ्लॅक्स बोर्डाचे पोंडा म्युन्सिपालिटी ते आमी आनी ऑक्युपन्सी न्यू ऑक्युपन्सी जे आसतले तेय बी आमचे खूब कमी आशिल्ले ते दोनी आमी वाडयतले. आतां पळय आमी जे बी ग्रेड जे म्युन्सिपालिटी आसा ते बरोबर आमी करतले. न्यू मार्केटान जे आमी लीज वेंडर जे आमचे आसा आशिल्ले जे पालिका बाजारान तांकां आमी ते शिफ्ट करतले कित्याक आजून ते मार्केट म्हणटा ते चालू नाशिल्ले. आज आमच्यांनी सगळे कावन्सिलांनी डिसायड केलां की जे आमचे जे पयलीं फर्स्ट आमचे जे शिफ्ट करतले आमी 35 वेंडर्स आसा तांकां शिफ्ट करतले. तांकां आमी कमीत कमी मातसो तांकां रेट ठरोवन आमी तांकां मुखार अप्रुवलाक डॅमेज धाडटले. आतां आमी थरयले ते प्रमाणे 3000 पर मंथ हो रेट ठरोवन आमी हें घेतला कावन्सिलान 3000 रुपया घेतला. पयलीं तांकां मिनिमम जो PWD आशिल्लो तो जवळ जवळ 5,500 आशिल्लो वीथ GST. आतां आमी कावन्सिलान थरयला 3000 वीथ GST करचो म्हणून कित्याक तांकांय बीन खंय तरी आतां नवे जाग्यार ते शिफ्ट जातले तांकांय बीन थोडी गिरायक करपाकूय बीन मातशे त्रास जातले न्ही. ते गिरायकूय बसपाक जाय हो विचार आमी कावन्सिलान करून मुखार तेंचो आमी कितें तो अप्रुवलाक धाडला. इन्क्लुडींग GST ना जे आतां लीज वेंडर जे आसा ते आमी तांकां शिफ्ट करतले. जवळ जवळ 36 वेंडर्स आसा तांकां सगळ्यांकूच केला. हो क्लॉथ वेंडरान आमी हे आशिल्लो तेंचो लेटर आयिल्लें की आमकां रिक्वेस्ट आयिल्ली की आमकां कमी करचो तेन्ना आमी 3000 वीथ GST पर्यंत केला. सगळ्यांकूच केला इन्क्लुडींग GST काय वीथ GST इन्क्लुडींग GST. टोटल कितली जाणां शिफ्ट करता? 36 आनी पयलीं कपडेवाले गेले ते धरून 36 आनी मागीर फर्स्ट फ्लोरार बी जे आसा ते कोण मागीर कोणी लेटर केला आमकां
ते आमकां शॉप बीन म्हणजे फर्स्ट फ्लोरार बीन मागीर आमी तेंका दिवचे जे पालिका बाजारांत जे आतां जवळ जवळ 90 वेंडर्स आसा भाजेकार मसाले वेंडर फ्रुट्स वेंडर तेंकांय बीन आमी एक जागो पयला तेय बीन आमी ते जागो जो मालक आसा ओनर आसा तेजे कडेन उलोवन मुखार जी रेंट तो सांगतलो त्या मुखार येता ते आमचे मिटिंगेक डिस्कस करून आमी तो तेंकाय बीन रिएवलेट करतले म्हणजे तो मॉल एक आसा पळय आनी त्या मॉला विशयी थोडो कितलोसो तेंप जालो हो विशय जो आसा हो गाजता पार्किंगा खातीर सो आतां हेजे आयजूय परत हो रेस जालो सो आज आमच्या एक नगरसेवकान तो मॉलाचो प्रश्न काडलो तेन्ना आमी आमचे ते ट्रेडाक ते पळयता स्टाफ ताका आपोवन घेतले तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेणी अजून रिन्यू करूं ना तेन्ना आमी ताका सांगलां म्हणजे तूं नोटीस काड जे कितें ते ड्यूज आहा ते पयलीं आमचे भरून घे मुखार तेजे रिन्यूवल आसा ते मागीर विचार करतले म्हणून ओके दुसरी विशय जो आहा तो थंयच उरता तो कसो आसा पीडीएन अप्रूव करून आमकां आयिल्लो की आमचे चीफ ऑफिसरान सांगलां की पीडीए केन्नाच अप्रूव करपाना पार्किंग ना जाल्यार आतां पार्किंग खंय दाखयलां आमी ते प्लॅन पळयतले प्लॅन पळोवन मागीर मुखार आमी कितें तें डिसिजन घेतलें परत एक स्पेशल मिटींग एडिशनल फायन बीन कितें आसता हय ती कित्याक समज ती कितें एडिशनल फायन आसतली जाल्यार ती बीन आमी ते फायन दितले ताका आनी परत आमी स्पेशल मिटिंगेक बी कावन्सिलाचें डिसिजन घेवन मुखार वतले पे पार्किंगाक सद्या आमी बेगिना बेगीन करतले आतां सगळे हे आमचे मार्किंगूय बी करतले आमी बेगिना बेगीन कित्याक आतां तो थोडोसो भाग उरला आमचो तो आतां पुलीस स्टेशन सायडीन जो आसा तो एक हॉटमिक्स करपाचें उरला हॉटमिक्स जालें की मार्किंग करून मागीर परत एकदां मिटींग घेवन आमी 4 व्हिलराचे जे चार्जीस आसतले तेय बीन डिसायड करतले 2 व्हिलराचे डिसायड करून मागीर आमी एकदां कित्याक टोटल तेंचो म्हाका दिसता 12 लोकेशन मार्क केल्लें आसा जालें कितें पुलीस स्टेशन सायडीच्यान जी जागा आसा थंय आजून गाडयो आसा 4 व्हिलरूय आसा 2 व्हिलरूय आसा आज आमी तांकां आमच्या सुपरवायझराकूय बीन सांगतले की थंय आमच्या PIकूय बीन सांगतले की तुमचे कोण तरी थंय दवरून जे आनी कोणाक पार्क करपाक दिवना जेणे करून उरता तांकां मागीर इन्फॉर्म करून तेय बीन हालोवन आमी हॉटमिक्स करून मार्किंग बी करून ते बेगिना बेगीन पार्किंग करपाची आमची बी तयारी आसा ओके 12 जागे जे तुम्ही म्हणल्या की आयडेंटिफाय केल्या हातून फिजिबिलिटी स्टडी तुम्ही घेतल्या ऑलरेडी रिपोर्ट्स ती आमचो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितको केलो आमचो आदलो नगराध्यक्ष पाप आनंद नायक आशिल्लो तेणी तेन्ना ट्राफीक सेला बरोबर सगळे इन्वेस्टिगेशन करून जागे मार्क केल्ले म्हणजे खंय खंय जाय ते करून तेणी मुखार रिपोर्ट व्हेल्लो तो आतां कितें आसता आमी मुखार सद्या वाटचाल हय आणि बिल्डिंग जी मोडपा आसली पळय ती जाली खंयची मार्केटाची मार्केट ती पालिका बाजार सांगली न्ही ती पालिका बाजाराची ते आमी बेगीना बेगीन चालू करतली हय आनी कितें रिजल्यूशन जालें सगळा आनी कांय ना आमचे एक तो जालो तो म्हणटा तो सायनबोर्ड आमचो खूब कमी आशिल्लो वाळपय सुद्दां म्युन्सिपालिटीन 500 रुपया पर इयर आशिल्ले आनी आमचे 15 रुपया पर मंथ म्हणजे तो इयरली कॅल्कुलेट केलो जाल्यार 180 रुपीज पडटालो 180 रुपया पर इयर जातालो म्हणजे आमी वाळपय सुद्दां कंपेर केले जाल्यार खूब कमी आशिल्ले ते आमी बीन 500 करतले आतां 180 जातले